नमस्कार. आम्ही सध्या मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर आसा आणि मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीत काल असे दोन घडणुका घडले. तातून रशियन नागरिकान एका दोन रशियन युवतींचे एलिना जी नावा आशिल्ली रशियन महिलेची मर्डर गळो चिरून केल्लो आणि दोन बॉडये सध्या मांद्रे पोलिसांक एक मोर्जे आणि एक हरमाल ह्या दोन वाठारांत सापडलेले आसा. पोलीस तपास सध्या नेटान सुरू आसा. जो एक्यूज आसा तोय रशियनाचोच आणि ताचे म्हणणे आसा की आणखी काहीतरी मर्डर केला असो तो सांगतात किंवा चर्चा आसा किंवा हो मर्डर किलर जाव येता. त्या नजरेसून मांद्रे पोलीस तपास सुरू करीत आसात. ज्या पद्धतीन जे पर्यटक आमच्या गोंयांत येता, पर्यटनाचो आनंद लुटपाक येता, काही पर्यटक व्यवसायाच्या निमतान येतात, काही पर्यटक म्हणून येतात आणि काही पर्यटक ड्रग्स पार्ट्यो जे आसता त्यातून गैरव्यवहारानूय सामील जाल्ले दिसून येता. पूण काही जे पर्यटक आसता ते मर्डर करता हे आताच आमकां दिसून आयली. जे दोन घडणुका ज्या रशियन महिलेचे मर्डर जाल्ले तातून दिसून येता की ह्या रशियन नागरिकान आणखी मर्डर केली जावं येता. तशी केली काय मर्डर जाल्यार पोलीस सध्या तपास सुरू आसा. पोलिसांची सध्या झोप उडोवपाचो प्रकार घडलेलो आसा. ज्या पद्धतींनी रशियन नागरिकान एलिना नाव आशिल्ल्या महिलेक टार्गेट केल्ले आसा. ताच्या बरोबर तो कदाचित मोग करपाची शक्यता आसा. तांकां तो जाळ्यान ओडटा पयलीं आणि मागीर ते एकदा तेंच्यार फिदा जाले काय किंवा ती दुसऱ्या वांगडा जर ताचो संबंध आयलो तर त्या एलिनाक तो जिवंत मारपाची अशी घडणूक ज्या दोन घडणुकेन घडला आणि तशा प्रकारची जबानी घेतल्या. आणखी खंयसर ताणी मर्डरी केल्या काय हाचो शोध सध्या पोलीस घेत आसा. ह्या घडणुके वयल्यान सध्या आमचो पेडणे म्हाल हादरून गेल्लो आसा. फॉरेनर जेन्ना पर्यटक म्हणून येता आणि त्या वेळार अशे जर तेच घडणुका आमच्या गोंयांत घडटा जाल्यार गोंयची व्हडा प्रमाणान बदनामी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पर्यटन क्षेत्रात जाता आणि मागीर पर्यटकांचोही परिणाम गोंयांत येवपा खातीर खूब कमी जाता. त्या खातीर सरकारान जे कोणी असे गुन्हे करतात पर्यटक तांचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. आणि ज्या रशियन नागरिकान दोन महिलेंचो मर्डर केला ताका 14 दिसाची पोलीस कोठडी दिल्ली आसा. फुडलो तपास पोलीस करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर.